आरोग्य खात्यातले मल्टीटास्किंग स्टाफ तांकां भत्ते सारके मेळना म्हणून संपार वचपाची तयारी करतात. तांकां एस्मा लावन कामावेलेच काडून उडयता म्हणून आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी. म्हाका न्यूज आयली की MTS हेल्थाचे स्ट्रायकार वचूंक सोदता कित्याक ते काम करूंक सोदिना जे तांकां दिल्या ते. आमी MTS जाले म्हणून तेंचे ग्रेट. हांवें आतां एस्मा लावपाक फायल मूव केल्या. MTS from where? हेल्थ सर्विसीस. Okay, They don't want to do the work there. See, first of all, government has to be very strict on all these issues. You are recruited for a particular thing. Just because because of the seventh pay, your designation is changed. That doesn't mean your job profile changes. They have only brought everything in one particular thing. It is not. I have not done it. Second thing is, if we will invoke ESMA if they go on strike, because this is playing with the lives of the people. If they don't want to work, they should resign and get out from the government. We are not interested. I have told them that anybody who doesn't report after the file for ESMA is cleared, terminate them and not take them back. And I'm going to be very strict. They can go where they want. If you are in the government, you will do the work that you are given. Others, even if they are from my constituency and they take part in it, first they will be terminated. Then the rest. From when they want to? I'm told 11th and 12th they want to take. They are free to go. They are free to go and do what they want. But I will invoke ESMA, and anybody who doesn't report to the job will lose his job permanently. एक मनशांनी फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट आमी दिल्या हावसकिपिंगाच्यो. लोक थोडे येता आनी सांगता आमी संडास धुचे ना, मग कोण धुतलो मागीर? आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी कामगार युनियनांक कोत्र गेल्या. तेन्ना तो जो धमकी दिता की आमी एस्मा लायतले, आमी मागता कितें? आमी मागता आमचे पेशंट कॅर लावन जो 7th पे दिला तो इम्प्लिमेंट करिना. कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाक वर्साक 16 कोटी तेंचे कडेन आसा, पूण वर्करांचे जे कितें 2,000-3,000 रुपया वाडलेले आसात ते दिवपाक तेंचे कडेन पयशे ना. पूण तो ज्या पद्दतीन तो धमकी दिता तें आतां दिसता अशें की तेका सगळ्या लोकांक काडून थंय कॉन्ट्रॅक्टर घालपाचे आसा. सरकारान चीफ मिनिस्टराचेर लक्ष दिवचें सद्दां तो कितें करता तो. तेका फक्त आज हॉस्पिटलांनी हे कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाचे तकलेंत आहा. कारण काल आनी एक स्टेटमेंट जो आशिल्लो, खंय तरी नवें हॉस्पिटल हे घालतात कॉलेज मडगांव PPPचेर तत्वाचेर, आनी थंय आनी खंय 250 लोकांक डॉक्टर करतले आनी वेकन्सी जातले म्हणून सांगता. म्हणजे तेजी तकलेंत आज आसा ते म्हाका दिसता अशें बाकी तें काय पडलेलें ना. तेका 70चे म्हादय अभयारण्याचे म्हणजे म्हादयचे पडलेले ना, तेका बाकीच्या लोकांचे पडलेले ना. तेका आज फक्त दिसता ते कॉन्ट्रॅक्ट. तेन्ना चीफ मिनिस्टर हाजेर लक्ष दिवचें आनी कितें चलना तेजी इन्क्वायरी करची. इतलेंच आमचें म्हणणें आसा. स्ट्रायक कित्या लागून करतात? तो काम करिना म्हणटा ताणें येवन चेक करचें आनी मागीर आमकां सांगचें काम करता की ना. इतले मजगती विश्वजितान ऑस्पिसियो प्रायव्हेट हॉस्पिटल करपाचो विशय काडलो. हो गोंयचो न्ही तर केंद्राचो PPP मॉडल. हेल्थ मिनिस्टर देशाचो तेजे कडल्यान हांवें क्लॅरिफिकेशन घेतलेला. आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आमी जर घातले, कारण आमी गोंयांत डबल 2 मेडिकल कॉलेज घालूंक शकना. आयज प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमकां वायबिलिटी फंड हे सगळे गावता नवे कॉलेज घालपाक. पूण ते आनी परत एकदां तो प्रोसेस करपाचे ऐवजी हे नवीन सिस्टम जे नीती आयोग आनी जे केंद्र सरकार आनी हर्षवर्धनजीन म्हाका पत्र बरयलां, हांवें तांकां पत्र बरयलें क्लॅरिफिकेशन. हांव तें एक वाचता तुमकां. Kindly refer to your letter dated so and so, so and so, so and so regarding public-private partnership attached to the upcoming 700 District Hospital, South Goa. I would like to inform you that establishing a medical college under PPP mode is allowed under the provision to clause 2 of the section 5 of 2 of MCI's Establishment of Medical College Regulation 1999. The minimum 300-bed hospital to be transferred by government to applicant to the trust society companies with appropriate memorandum of understanding for a minimum of 33 years by way of lease up to 99 years. While transferring to the government hospital facility, the state government may safeguard the interests of the state, particularly in respect to the admission of the students under the government quota in the medical college and patient care in affiliated hospital of the medical college. Therefore, the state may like to take action establishing a medical college under PPP mode accordingly. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.